बसलेला हे पळय चणाक न्ही इसवण बसलेला म्हाका नाका इसवण हे कशे मुड्डशे काय 700 बरं व्हडलो आनी एक ग्लास गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशें आसा तुमी सकाळी गेल्ले हांव नुस्तें हाडपाक नुस्तें हाडलें ताकी तुमकां कितें हाडलें आयज न्ही हें खूब आसलेलें चणाक न्ही हय चणाक आनी इसवण व्हडलें व्हडलें सामकें आनी हांवें घेवंक ना इसवण आनी बारीक बारीक पिलां आसलेलें इसवण सो ताका तुमकां कितें हाडलें सो खूब तेंपानी हाडला मुड्डेश्यो सो मुड्डेश्यो आमकां कितले पडले ना 700 किलो 700 किलो आनी हांगा हाडला खुबे हें पडलें आमकां किलोक 150 रुपया 1-2 किलो हाडला सुंगटां हाफ किलो हाडला चड व्हडलें ना मातशें मिडियम आहा हाफ किलो 200 रुपया आनी ताल्ले हाडला 100 रुपयाचे आयकता ताल्ले 100 रुपयाचे मम्मी सांगता हांव ताल्ले बरें आहा सो आयज करतले ताल्ल्याचे हुमण आनी मुड्डेश्यो फ्राय ती खुबे आनी सुंगटां दवरते फ्रिजीन खुब्याचे तुमकां फाल्यां येतले रेसिपी म्हाजी फेवरेट तुमकां फाल्यां शेअर करता आनी हें केल्लेलें मम्मीन कुकुंबर थालीपीठ भूक लागला आयकता तुका न्ही मम्मी म्हणटा भूक लागला ते 2 थालीपीठ खाल्ले हांवें कितें आसा फोन नाका कितें एप्पल हांव एप्पल खाता भूक लागला सारकें हांव बरें 2 खावूंक गेलें हांव एप्पल कट करता ओके सो नुस्तें म्हाका क्लीन करूंक जाय मम्मी म्हटलें हांव करता क्लीन तिका न्ही बसलें न्ही सकाळी उठोवंक जायना मम्मीक 2-3 जाणां धरून उठोवचें पडटा ती एकदम बसली न्ही सकाळी तिका जायना उठपाक हांवें म्हटलें हांव करता नुस्तें क्लीन सो खूब तेंपानी आमगे हाडला मुड्डेश्यो हय आनी हें खूब आसलेलें कितें तें हें गे कितें म्हणटा सोंदाळे हाडले न्ही शिव खायना सो बेश्टें कित्याक ते हाडपाचें तेका लागून आनी कुल्ले नात व्हायट क्रॅब नाच हा पण बारीक 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 ते आनी खातलो कोण असो म्हटलें ओके चला हांव नुस्तें क्लीन करून घेता मागीर तुमकां आयज ताल्ल्याचें हुमण हांव शेअर करता आईचे स्टायल जी आई करता तशी ओके सो आनी शिव तुमकां मेळूंक ना न्ही शिव बसला नुस्तें हाडून पुरो जालें ताका नुस्तें हाडून नुस्त्याची बालदी धरून ताका पुरो जालें अशें ना ओके चल मागीर मेळटा तुमकां ओके चला बारीक बारीक कामां आसा चला सो ताल्ले भितर म्हाका मेवळ्या एक पेडी न्ही म्हाका खूब लायक म्हणजे कितें तितून काटे आसता तितलेच प्रॉब्लम पण फ्राय करी बरें जाता आनी प्रेग्नन्सीन न्ही म्हाका कमेंट केलेले एक आमचे युट्यूब फॅमिलीन प्रितम नायक म्हणून प्रेग्नन्सी म्हणजे फर्स्ट टायम आसल्यार कितें खावंक जाय असले मुड्डेश्यो ताल्ले पेडी वेल्ल्यो आनी कितें गे सोंदाळे असले भशेन नुस्तें खावंक जाय टील 9 मंथ पर्यंत तेशें कांय ना फक्त खावंक जाय ते मोरी आयज मोरी खूब आसली न्ही शिव घे म्हणटा नाका म्हटलें मोरी बांगडे इसवण हें मातशें कमी खावंक जाय खावंकूच जायना एक्चुली न खाल्यार बरें खाता इल्लें खावपाचें सुंगटां बीन चड खावंक जायना सुंगटां आनी हें तुजे कुल्ले बीन आनी शेलफीश ते चड खावंक जायना असले भशेन नुस्तें बरें खाल्यार बरें ओके सो हांव बसलां हांगा खबर आहा मम्मी सोबत बसलें न्ही सकयल तिका उठपाक जायना 2 जाणां जाय ताका उखलपाक ताका म्हटलें हांव करता म्हणटा आनी खूब आहा तें सो ओके चला हांव हें क्लीन करून घेता मागीर तुमकां मेळटा ओके चला हेका हें खूब आसता खवळा खूब आसता हेका आनी मुड्डेश्योकूच खूब खूब हें आसता खवळा सगळें अख्खें घर बरें उसळटा असलें नुस्तें बीन न्ही भायर आंगणां बसून शिरोवंक जाय अशें ना बेस्ट टेंशन ना घरान कितें जाता साफ करपाकच पुरो हय तो जालें म्हजें नुस्तें बीन क्लीन करून खूब टायम लागलो थोडे मम्मीन केले उबे रावून ताल्ले बीन आनी ते एका मुड्डेश्योक खूब हें आसता न्ही ते स्केल खूब हें आसा सारकें ओके सो आतां करी आमी ताल्ल्याचें हुमण तुमकां दाखयता मसालो ओके कितें लागता तें जशें आमगेर मम्मी करता तें तुमकां हांव शेअर करता ओके चला दाखयता तुमकां आनी हांगासर करता बीटरूट भाजी बीटरूट आसलेले म्हटलें भाजी करया आनी दिस टायम म्हटलें ग्रेट करून करता हांव लास्ट टायम हांवें बॉयल केलेले मागीर कट केलेले न्ही आतां हांवें ग्रेट केला ते अर्दकूट ग्रेट केला हांवें हात सामकें दुखपा लागलें सो मम्मी बाबा आपूण करता हांव पळय ओके सो तुमकां दाखयता हांव मसाला कितें लागता तें सो ताल्ले पळयात क्लीन करून घेतला आनी एका मीठ लावन घेतला
आनी मुड्डेश्यो न्ही जे व्हडले व्हडले आहा पळय ताका 2 कट केला हांवें आनी सायडीन ताका अशें कट्स लायला आनी हेकाय मीठ लावन दवरला. सो आयज करता ताल्ल्याचें हुमण. सगळे हुमण करचें ना, थोडें दवरतलें फ्राय बी करपाक आनी तुमकां दाखयता हांव कितें लागता मसाला. सो हांगासर न्ही ताल्ल्याचें हुमण करपाक घेतला अर्द नाल्ल ग्रेट करून घेतला. हांगा न्ही 2 तरेची मिरसांगो घेतला, एक बेडकी घेतला आनी धाकटी. अशें ताल्ल्याच्या हुमणाक न्ही मिरसांगो चड लागता, कमी घालप ना आनी मातशें तीख करचें पडटा की तिखूच तें बरें लागता ताल्ल्याचें हुमण. सो हांगा पळय हांगा घेतला एक 10-12 बेडकी घेतला आनी म्हाका दिसता एक 10-15 आसतले धाकटी मिरसांगो ते. ओके 2 भशेन घेतला. लसूण लागतलें आमकां एक 4-5 लसूण लागतले. लसूण घालप हें ऑप्शनल आसा. सो ताल्ल्याच्या हुमणाक लसूण घातलें न्ही मातशें टेस्ट बरो येता. एक धाकटो चमचो घेतला कोथमीर आनी रोस्टेड फ्राय करून घेतला. हाफ टीस्पून घेतला हळदीचो पिठो आनी जस्ट थोडेशें घेतला मेथी रोस्टेड आनी हें कितें तें मस्टर्ड सीड सासवां 1/4 टीस्पून घेतला. हें फ्राय करून घेतला. ओके आनी जेन्ना आमी हें फ्राय करता पळय आमगेर मस्टर्ड किंवा हें कोथमीर ड्राय रोस्ट करून घेवप, ऑयल बीन कांय घालप ना. ओके तो हें लागतलें आमकां मसाल्याक. आनी मागीर मसालो वांटून जाले की मागीर आमकां लागतलें त्रिफळा. ओके तेफळा घेतला हांगासर आनी सोला घेतला. हें पळय इतलें सोला लागतलें. सो हें वाट्टना घालप ना, हें सायडीन दवरता. तो हें सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. आनी नुस्त्याक पळयात मसालो लायला. थोडेशें ताल्ले फ्राय करतले आनी मुड्डेश्यो. ओके आयज जातले आनी फाल्यां बी जातले, सगळें आयजूच खावचें ना हें. सो हें पळयात मसालो न्ही वांटून जाल्ले आसा आनी इतलें घेतलें ताल्लें हुमण करपाक. आतां हें मातयेच्या आयदनान करता. ओके दवरता. खूब जाणां म्हणटा की मातयेच्या आयदनान करता न्ही क्रॅक बीन जायना. क्रॅक जायना, मातशें लो फ्लेमीन हें करचें पडटा, हाय फ्लेमीन करप ना. आनी म्हणजे तेल घालच्या पयलीं हेका बरें तापोवन बीन घेवप ना, कळ्ळें न्ही, मागीर तें क्रॅक पडटा, कळ्ळें. ओके सो पयलीं मम्मी मसालो घालता. तुमकां जाय जाल्यार मसालो वाट्टना न्ही थोडे ब्लॅक पेपर मिरयां बी घालत न्ही. सो हय सो आमगेर न्ही तीख चड खायना म्हणून न्ही आमी घालूंक ना. हय सो जितलें तुमकां पातळ जाय तितलें उदक घालात आनी हेका पातळ करून घेयात. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात हें परफेक्ट आसा. ओके मीठ घालता घाल आनी ताल्ल्याकूय मीठ लावन दवरलां. मीठ घातला. आतां हें सोला आनी कोकम सॉरी तेफळा आनी सोला. तेफळा आनी मातशें धाडून घेवंक जाय. घाल. आतां हें आमकां गॅसीच्या वयर दवरूंक जाय. हेका न्ही पयलीं बरें अशें खतखतो हाडूंक जाय मागीर ताल्ले घालपाचे आनी बारीक गॅस करूंक जाय कित्याक मातयेचें आयदन न्ही ताका लागून. सो हे पळयात करीक न्ही खतखतो आयिल्लो आसा. आतां घालता ताल्ले. सो बरें ताका आतां खतखतो हाडला आमी पयलींच. आतां जस्ट एक 5 मिनटां ताका चड खतखतो हाडपाचें कित्याक चड ताका मातशें बॉयल केलें न्ही मागीर तें नुस्तें न्ही पिसळटा. आनी मिक्स करतना बी न्ही अशें म्हणजे ते चमच्यान बी अशें मिक्स करप ना. दाखयत तुमकां अशें धरपाचें आनी ताका हालोवपाचें. हय सो जालें. सो आतां ताका मातशें खतखतो हाडया मागीर ताल्ल्याचें हुमण रेडी. ताल्ल्याचें हुमण न्ही तीख बरें जाता. सो आमगे तीख केल्यार न्ही हाहू हाहू करता कोण शिवनात ताका लागून तें तिखूच मातशें बरें जाता जेवपाक तीख तीख सामकें. ओके चला हांव न्ही आतां बीटरूट भाजी करता. तुमकां शेअर करना की ऑलरेडी तुमकां शेअर केला. भाजी करता आनी फ्राय करता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो हें पळयात हुमणाक न्ही बरें खतखतो आयिल्लो आसा आनी हांगासर पळय ताल्ल्याचें हुमण रेडी. ओके हें पळय गॅस बंद करता. सो हांगासर जालें नुस्तें फ्राय करून. शिव बसला जेवपाक. बरें रा ताल्ले घेवंक ना पेणे ताका ताल्ले म्हणा नाका. ताल्ले खायत ना तो हुमणान जेयता. आनी म्हाजी तांबडी भाजी भाजी बरें जाला. सो हें आसा आयचें मेन्यू. आई स्पेशल ताल्ले हुमण. रितू येयला न्हांवपाक गेला. तो न्हांवपाक गेलो न्ही 15 मिनटां थंयत हांगांतल्यान पेलो बिलो व्हरता आनी ते खेळटा. आजून येवंक ना. हांवें म्हणलें शिवता म्हणटा तूं जेव ताका वचूंक जाय खंय. ओके सो जेयता मागीर तुका सांजचें मेळटा. ओके चला. सांज जाली न्हिदलेलें उठलें शावर घेतलें हांव आनी सांजचें आतां. सो जस्ट सांजचें न्ही कॉल येयलो शिवाचो फ्रेंड तो.
हळदी कुंकू आहा खंय. सो ऑन द म्हणजे लास्ट मोमेंट तिने कॉल केले हळदी कुंकू यो म्हणून. सो ताका रेडी आता आनी हांगासर हांव साडी काडटाले. साडी म्हणजे एका नेम सेरेमनी का फंक्शन बी आसतलें न्ही. सो बारीक बारीक प्रोग्राम बी आसतले आमच्या घरा. ताका लागून 1-2 साडी न्ही ब्लावज शिवपाक दिवया आतांच, कित्याक मागीर टायम मेळचो ना. आनी मेन ती म्हणजे डिलिव्हरी जाली न्ही 1 मंथ अशें आमी भायर सरनात, घरान आसता. सो म्हटलें साडी चूज करया खंयचे जे हांवें बेंगलोरसून हाडले पळय तेच साडी. 2 साडी खंयचे आहा ते चूज करता आनी शिवपा येता ब्लावज. मागीर सुशेगाद हाडले न्ही मागीर टेंशन ना, मागीर गाय जाता मागीर ते कशेंय शिवतात ताका लागून. आनी पयर आमी बड्डेक गेल्ले न्ही, फर्स्ट बड्डे म्हापसा पुजा नायक चेड्याचे. तर तिणें न्ही म्हाका हें दिलां, बेबी गिफ्ट दिला. तें दाखोवंकूच नासलेलें. सो पळय दाखयता तुमकां. सो हें दिलें ताणें बेबीक, सामकें बरें आसा हें पळयात. म्हाका हें दिलां बेबीक आनी मम्मीक न्ही ताणें हें दिलां, म्हणजे एक डबो दिला. दाखयता तुमकां मागीर. चपाती बीन घालून दवरपाक म्हणजे गरम उरपाक. पळय हें आनी पिलो आसा. सो हें दिलें ताणें पुजान आनी खूब आवडलें. सो मम्मीन म्हाका बोव मारता, बिरे कपडे सगळे वॉश कर डेटर घालून. मागीर ताका आयन मारूंक जाय, पॅक करूंक जाय. कित्याक आतां दीस रोखडे इल्ले आसा. आतां आनी 8 दीस उरला आनी 8 दिसार म्हाजे 6 मंथ सोंपता. म्हणजे 2nd ट्रायमेस्टर सोंपता, म्हणजे 7वो लागता. सो शिव म्हणटा 7वो लागून न्ही मागीर कर खंय. सो लिस्ट करून दवरला हांवें कितें कितें जाय आनी एक्स्ट्रा सामान म्हणजे बेबीक कितें कितें जाय. सो लिस्टाक न्ही हांवें ते लिस्टार न्ही हें बरयलेलें जाय म्हणून. सो आतां हें म्हाका कॅन्सल करचें पडलें की ऑर्डर दिला न्ही आनी कितें हाडपाचें. सो पळयता एक दीस सगळे ते आहा ते काडून सगळे क्लोथ बीन न्ही म्हाका वॉश करूंक जाय डेटरान. वॉश करून बरें सुकोवंक जाय. मागीर ताका 1 मिनट मागीर आयन मारूंक जाय, पॅक करूंक जाय. ते पॅक करून दवरलें न्ही मागीर टेंशन ना ताका लागून. सो मागीर न्ही हांव साडी काडून दवरता आनी फाल्यां परवा ताका व्हरून दिता. ओके चला. मम्मीन न्ही हें केलां नाशण्याचें, ते खाता मागीर रेडी जाता हांगा वचपाक हळदी कुंकू. केला नाशण्याचें. रितीक आजून उठोंक ना. रितीका थोडें दवरता पळोवया खाल्या खालो. खायना तो बेश्टें. मम्मी दवरनाका म्हणटा हांव, पण इतलें म्हाका सगळें खावपाक जावचें ना. म्हाका खूब लायक हें. सकाळीं शॉपांतल्यान ना ब्लिंकीट शॉपांतल्यान ताका टोस्ट हाड म्हटलेलें. थोडें सामान नासलेलें, कांदे रायस बीन. सो टोस्ट तेणें कितें हाडून दिला पळय सारकें करपाला. हांवें सांगलें एकूच पॅकेट हे तुका जाय सकाळचें. हांवें सांगलें एकूच पॅकेट 2 धाडला तेय बरें आसा, पण सगळें काळें आला म्हणजे करपाला अशें. आतां वयतना व्हरून दिता. ओके चला. मागीर काळे बी आसले न्ही रितूक खायना, बरो चाप्पळ आहा तो रितूक. ओके चला हांव खाता. खावून रेडी जाता. ती शिव इव्हेंटाक आहा ताका लागून तो कितलो येतलो खबर ना. हय सो चला मागीर मेळटा तुमकां तेंच्या घरा. तेंच्या घरा मेळटा. राजेश वेलकम. राजेश वेलकम वेलकम. हिरो येयला खंय. वेलकम वेलकम वेलकम. गाना वयला काय मी आले निघाले. किती असे निघले ते आता वयली दिसायला पाहिजे व्हिडिओमध्ये. पिंक कलर पडलेला. थोड़ा हाँ अच्छा है बराबर है. सॉल्ट सभी लगा प्रसाद आज खाने का ही है थोड़ा. आज लास्ट ज्यादा हो गया. स्वीट स्वीट ये तो बहुत गिरेगा. ये बराबर ये करता है. हेल्दी है. सभी जो भी लोग आया है वो लोग अपना हो कॅन्टीन में. सो चाले आमची हळदी कुंकू. शिवानापासून बरें चणे खाले.
दादल्यान हेच काम न्ही, बायलांक ड्रॉप करपा येता हळदी कुकुमाक, आपण चणे खातात. ओके सो टायम जालो 9:30. उलयता कळत ना टायम. ओके सो आता मी वयता घरा, म्हटले ब्लॉग हांगाच एंड करूया. तो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please see you comment and subscribe to my channel. चला बाय. सो आयज न्ही बर्थडे आसा ताका विश करता. नांव घेताना बीन खंय चुकलें बी जाल्यार हांव सॉरी म्हणटा. सो नांव आसा लेन्सिया गॉन्साल्वीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लेन्सिया गॉन्साल्वीस. Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come true. Happy birthday. चला बाय. Bye.